न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात येवकार। हांव सुशांत गावस तुमकां परत एकदा सगळ्यांक येवकार दिता। गोंय म्हटलें की राजकारण आयलेच। गोंयच्या राजकीय मळार कितें जालें, सांस्कृतीक मळार कितें जालें, हेर बाकीचे अपडेट कितें आसात, आयज दिसभरातले अपडेट कितें आसात हे जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं वचूया समिधा कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। IIT खातीर जी जमीन निश्चित केल्ली ती प्रकल्पा खातीर योग्य आशिल्ल्याचें मत तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी उक्तायलां। तांणी ताची पळोवणी केल्या ह्या जमनीची आनी ही जमीन जी आसा ती प्रकल्पा खातीर योग्य आशिल्ल्याचे तांणी तोणी हयकार दिला, पूण तांचे कडल्यान लेखी हयकार येवपाचो आसा अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां। ही बातमी पळयात आमच्या 7 PM बुलेटिनाक। आयच्या दिसातली ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। IIT खातीर रिवणा सांग्यार जागो पळयल्लो आसा, जागो निश्चित जाल्लो आसा। जी तज्ञ समिती आसा तांच्यांनी येवन पळोवणी केली आनी IIT खातीर ही जागा योग्य आशिल्ल्याचें निरीक्षण नोंदयलां, पूण लेखी हयकार आतां येवपाचो आसा। आतां आमी वचूया उशा झरावकरा कडेन। उशा, कितें आसा अपडेट आयची? कालच्यान जे ऊस उत्पादक शेतकार आसा ते साखळी उपोशणाक बसल्यात आनी आयज दुसरे दीस तांचे जे साखळी उपोशण आसा ते चालूच आसा। तांकां काल विरोधी पक्ष जे वांगडी आसा ते येवन मेळून गेले, तशेंच जो रघुनाथ दादा पाटील आसा तोवूय तांकां येवन मेळून गेलो, पूण जे सरकारा कडल्यान तांकां जी जाप जाय आसलेली ती आजून मेळ्ळी ना आनी तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसलेल्यो की संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो आनी शेतकाऱ्यांक प्राधान्य दिवचें, ह्यो ज्यो मागण्यो आसलेल्यो त्यो तेंच्यो सरकारान त्या मागण्यो आजून पुराय केल्ली ना आनी जो मेरेन सरकार तेंच्यो मागण्यो पुराय करना तो मेरेन हे जे साखळी उपोशण आसा ते चालूच दवरतले अशी शेतकाऱ्यांनी भुमिका घेतल्या। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार जे मोपा विमानतळार CLR कंपनीचे जे 80 कामगारांक पगार दितात, पूण कितलो पगार हो तांकां सारको कळना, तशेंच PF कट जाता आनी ते कामगार म्हणटात की 18 रुपया दर एका कामगाराचे कट जाता। ते कसले ते तांकां आजून कांय खबर ना, तांकां HRन जी म्हायती दिवपाक जाय ती दिल्ली ना। सो हेचेर तेमी पत्रय बरयल्लें, पूण HRा कडल्यान तांकां कांयच माहिती मेळिल्ली ना आनी ह्याच संदर्भान आयज ते समाज वावुरपी जितेंद्र गांवकर हांच्या बरोबर HRाक मेळपाक गेल्ले, पूण तांकां HR मेळ्ळें ना। आतां हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो अशी तांची मागणी आसा, ना तर ते GMR कंपनी कडेन वतले अशें तांच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा। सो ह्यो दोनी बातम्यो तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो। संजीवनी साखर कारखानो बंद जावन 7 वर्सां जाली, ते उपरांत इथेनॉल प्रकल्प सुरू करता अशें म्हणून सरकारान आश्वासन दिल्लें खरें, पूण इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाक सरकाराक मुहूर्तच मेळना। निमणे आतां ऊस उत्पादक शेतकार आहात ते सामके बेजारिल्ले आनी कालच्यान तांच्यांनी साखळी उपोशण सुरू केलां आनी ज्यो तांच्यो मागण्यो आसात त्यो मान्य जाय मेरेन कशेंच उठचें ना अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली आसा। शेतकारांच्या ह्यो भुमिकेचेर सरकार कितें निर्णय घेता त्यो पळोवचें पडटलें। आतां आमी वचूया संजना हंजुणकरा कडेन, ताचे कडेन जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। अनमोड घाट 5 ते 25 जानेवारी मेरेन चड वाहनां खातीर बंद आसतलो। ल्हान गाडयो रामनगरा सावन अनमोड वचपा खातीर रामनगर, तिने घाट, मार्सगाळ हो मार्ग तांच्यांनी दिल्लो आसा। दुसरी जी बातमी आसा ती विश्वकर्मा येवजणेची आसा। पंतप्रधान विश्वकर्मा येवजणे खातीर सद्या पर्यंत 29,000 गोंयकारांनी नोंदणी केला आनी तांचे प्रशिक्षण सुवाळो 4 जानेराक मडगांवच्या रवींद्र भवनान जातलो। राजीव चंद्रशेखर हे त्या सुवाळ्याक हाजीर आसतले। आनी तिसरी बातमी आसा ती
गोंय उद्देगीक संघटनेचे कार्यकारी वांगडी दामोदर कोचकर हाणें एक बरें विधान केलां, तें म्हणजे ते म्हणटा की गोंयच्या तरणाट्यांक नोकरी दिवप उद्देजकांची नैतीक जपसालदारकी. कारण गोंयचे जे तरणाटे नोकरी करता ते ऑनेस्ट आसता, आपल्या कामा बद्दल प्रामाणीक आसता. केन्ना आतां सुटयो जरी आसल्यो आनी जर काम आसा जाल्यार सुद्दां गोंयकार पयलीं येता, जावं ते केन्ना स्ट्रायकाक वचना अशें तांचें म्हणणें. म्हणटकून तांची मागणी अशी आसा की उद्देजकांनी गोंयकारांक पयलीं प्रेफरन्स दिवचो. आनी आमी जाणात आतां चोरयेच्यो घडणुको ह्यो वाडतूच आसा, थांबना. शिवोले गावसवाडो हांगा शिवोले गावसवाडो सडयेंतल्या जगलस इमारतींतल्या 2 विलांतल्यान पर्यटकांचे 4 मोबायल फोन्स आनी लॅपटॉप चोरपाच्या प्रकरणांत चोरा आड गुन्यांव नोंद केला. आनी दुसरी जी चोरयेची बातमी आहा ती आजगांवच्या आमाडो विस्तास विलांत राविल्ल्या मुंबयच्या पर्यटकाचे 1 लाख रुपया आनी भांगर चोरपाच्या प्रकरणांत विलाच्या कर्मचाऱ्या आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. आनी आनीक फटवणुकीची बातमी आसा. वाळपय दिवचल फोंडे पुलिसांनी विजयनाथ के गावडे आनी विदिशा व्ही गावडे हांचे आड 3 वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्या. तांणी खंय 43 लाख रुपयांक प्रॉपर्टी संदर्भांत घोटाळो केल्ल्यान जावं फटवणूक केल्ल्या खाला तांकां तांच्यो कागाळी केला. तर अनमोड घाटांतल्यान वचप्यां खातीर एक म्हत्वाची सुचोवणी. अनमोड घाट वाहतुकी खातीर अवजड वाहतुकी खातीर बंद केल्या. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचें काम चालू आशिल्ल्यान उत्तर कर्नाटकांतलो उपजिल्लोधिकारी तांणी हो निर्णय घेतला की अवजड वाहनां खातीर अनमोड घाट आहा तो बंद केला. आतां आमी वचुया दिप्ती काकोडकारा कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आजच्या दिसाची अपडेट. सुशांत, सगळ्यांक म्हणजे गोंयकारांक खबर आसतलें तशेंच पर्यटक गोंयांत येतात तांकां शापोरा फोर्ट खंय आनी कितें तो सांगपाची गरज ना. मात शापोरा फोर्टा कडेन किल्ल्यार जर तुमी वतले जाल्यार सद्या तुमकां वचपाक थंय वाट ना. कारण म्हणल्यार थंय कोयराचो रस्त्यारूच कोयराचो ढीग जाल्लो आसा. आडसरां जी पळय पर्यटकां खातीर थंय उपलब्ध केल्ली आसता तांचो. त्या भायर जे लोक बाकीचे वाठारांतले आसा ते थंय हाडून कोयर उडयतात. हाचेर आमच्या गोमंतक टीव्हीन एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो आनी थळावे जे आशिल्ले ते खऱ्यांनीच तांणी आपली तिडक उक्तायल्ली. कारण थंय जो इतलो म्हणजे 4 दिसांचो कोयर न्ही तो खूब म्हयनेभर म्हणजे वर्स म्हणजे खूब इतलो कोयर आशिल्लो. सो हाजो जो त्रास आसा तो थळाव्यांक जाता. आनी मात आमी गोमंतक टीव्हीन ही बातमी प्रसारीत केल्या उपरांत रोखडोच पंचायत जी आशिल्ली तांणी हाची दखल घेवन रस्त्यावेलोच कोयर जो आसा तो उखलिल्लो आसा. मात हो जो प्रश्न आसा कोयराची ही समस्या ती केन्ना सुटावी जातली होच एक मूळ प्रश्न उप्रासला. येस, गोंयांत जायते कडेन कोयराची समस्या आसात. कालच्यान शापोराचो रस्तो आसा तो कोयरान तुंबून राविल्लो. कोयर अक्षरशः रस्त्या मेरेन पातळिल्लो. उपरांत प्रसार माध्यमांनी हाचो रिपोर्ट केल्या उपरांत आयज पंचायतीक जाग आयली. पंचायतीचे वांगडी थंय गेले आनी तांच्यांनी रस्त्या वयलो कोयर उखल्लो. पूण रस्त्याक वचूचो कोयर अजुनूय तसोच आहा. कोयर सगळो सामको कुसला आनी ताका घाणी पडल्यात. आनी ही समस्या आतां केन्ना मेरेन सुटावी जाता ती पळोवचें पडटलें. आतां वचुया ऐश्वर्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आजच्या दिसाची अपडेट. आयची एक जी अशी अपडेट आहा की एक जो म्हणटा मेल्लो मनीस म्हणटा परतो येना. बट आतां एक अशी न्यूज येयला की तेजो पोस्टमॉर्टम जाला. पोस्टमॉर्टम जावन तो परतो येयलो. अशें ते की आगाशेचो मिलाग्रीस म्हणून एकलो आहा पळय तो खंय तेजो पोस्टमॉर्टम जाल्लो. ते फनरल बी A to Z जालें पूण तो परतो येयला. आतां हो परतो कसो येयलो ही जी फूल जी बातमी आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. ही जी अपडेट आहा ती खरीच अजापीत करपी अपडेट आसा. मेल्लो मनीस जितो जावन परतो आयलो. आतां हो मेल्लो मनीस कोण, खऱ्यांनीच तोच मेल्लो काय ना, ताचोच पोस्टमॉर्टम जाल्लो काय ना, ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या साताच्या बुलेटिनान. आतां आमी वचुया उत्तेजा गांवसाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट. आयची म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार काल सांजेर कुडचडे वयल्या अपग्रेड केल्ले सामाजीक भलायकी केंद्राचे उक्तावण जाल्लें. तेन्ना भाशण करतना कुडचडे वयलो आमदार जो निलेश काब्राल आहा तो थोडो भावूक जाल्लो. तेन्ना ताका मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की काब्रालाक आतां रडपाची गरज ना. तांणी जे पक्षा खातीर त्याग केल्लो आसा तो फुकट वचचो ना अशें ताणें सांगलां. आनी तशेंच मुख्यमंत्र्यान तेन्ना एक अशी घोशणा केल्या की जे कुडचडा वयले जे सामाजीक भलायकी केंद्र आसा ते आतां दुसरो उपजिल्लो हॉस्पिटल म्हणून जाहीर केले त्या वेळार. आनी दुसरी बातमी आसा म्हणल्यार काल राती खांडेपारा एक एक्सिडंट जालो दुचाकी आनी एक टेम्पो मदीं. तो टेम्पोवालो आसलो तो नो एंट्रींतल्यान येयल्या कारणान तेंची दोगांयची समोरा समोर टक्कर जावन हो अपघात जालो. आनी आयज सकाळीं जे PWDचे भौशीक बांदकाम खातें आनी जे ट्राफीक पुलीस आसले तेंच्यांनी आयज त्या सुवातेची वचून पळोवणी केली. आनी तो नो एंट्री आसलो पळय तो रोड तो आयज पुराय बंद केला. थंयसर वाहनांक येरादारी खातीर बंद केला. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती डॉमनीक
डॉमिनिक डिसोजाचे हेजेर आयज तेच्या जामीन अर्जाचेर आयज म्हापसा जे सत्र न्यायालयान आयज तेजी सुनावणी आशिल्ली ती सुनावणी खंय तरी फुडें धुकल्ल्या आनी ताका 1 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्यो तुमकां तिनूय बातम्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. बेकायदेशीर धर्मांतरा आड काल डॉमिनिक डिसोजाक पुलिशेन अटक केली म्हापशे पुलिशेन आणि आयज ताच्या जामीन अर्जाचेर म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात सुनावणी आशिल्ली. ही सुनावणी आसा ती फुडें ढुकलिल्ली आसा आनी डॉमिनिकाक 1 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. कॅमेरामॅन यश सैत, हांव सुशांत गांवस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.